बेळगाव गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचेर आनमोड हांगासर आतांच टेम्पो आणि ट्रक यांच्यात एक भीषण अपघात घडिल्लो आसा आणि या अपघातात टेम्पो चालक आसा तो जागीच मृत पाविल्लो आसा। तसेच ट्रक चालक आसा तो गंभीर जखमी जाल्ल्या कारणान तेका उपचारा खातीर रामनगर हांगासरल्या आरोग्य केंद्रात धाडिल्ले आसात। जो टेम्पो आसा माल वाहतूक तो हुबळी हांगासरल्यान प्लाउड भरून तो गोव्याच्या दिशेन वचचा आशिल्लो आणि ट्रक आसा ती गोंयसून कर्नाटकाक येवपाक लागली। त्याच वेळाचेर तेंची सामोरासमोर धडक जाल्या कारणान हो अपघात घडिल्लो आसा आणि ह्या अपघात घडल्या कारणान ह्या महामार्गावरले जे ट्रॅफिक आसा ते पूर्णपणे जाम जाल्ले आसात। दोन्ही सायडीन वाहनांची हे रांगो लागल्यो आसात। हे ॲक्सिडेंट सारखेच जे आनमोडचे आबकारी चेकपोस्ट आसा त्या चेकपोस्टाच्या लागींच झाल्ले असल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात मेगा ब्लॉक झाल्ले आसा। या घटनेची माहिती मिळताच रामनगर पोलीस आसात ते घटनास्थळाचेर दाखलही झाल्ले आसात। पुरवठा खातीर प्रमोद मोंडे।